जर तुम्ही ऑनलाईन नोकऱ्यां खातीर एप्लाय करता आसत, खासा करून चलयां आणि बायलां, तर तुमकां सादूर रावपाची गरज आसा। ऑनलाईन स्कॅमांनी सध्या नेटान वाड जायत चल्ल्या। ही स्कॅमां फकत पयशे लुटपा मेरेन मर्यादित उरूंक ना, जाल्यार हातूंतल्यान तुमचो गैरफायदो घेवन कांय जाण तुमचे वैयक्तीक जिणे कडेन खेळ करूंक शकता। नमस्कार, हांव दीप्ती काकोडकार आणि तुम्ही पळयतात गोमंतक टीव्ही। हे आमी कित्या खातीर सांगतात ताचे फाटल्यान कांय कारणां आसात। गोयच्या तिसवाडी तालुक्यातले बायले वांगडा असोच एक नाका जाल्लो प्रकार घडलो। एका विदेशी बँकेत नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन हे बायलेक एका दादल्यान ऑनलायन इंटरव्यू घेवन कपडे काडपाक लायले आणि महत्वाची गजाल म्हळ्यार हो व्हिडिओ रेकॉर्ड करून तिका तो व्हिडिओ व्हायरल करपाची धमकी दिली। हो व्हिडिओ डिलीट करपाक जाय जाल्यार तूं बेंगलोर यो आनी आपल्याक मेळ अशें ताणें तिका सांगलें। बेंगलोर येवन फकत मेळोवपूच न्ही जाल्यार ताणें लिंगीक सुखाची अट दवरून दिली। या प्रकारा उपरांत सुरवातीक काचापूल जाल्ले ते बायलेन उपरांत मात सायबर सेलांक वचून रीतसर कागाळ केली। ते उपरांत रोखडेच सायबर सेलान या प्रकरणात लक्ष घालून तपासाक सुरवात केली। 16 मेक पुलिसांच्या एका पंगडा सयत ही बायल बंगळूर वचपाक गेली आणि 17 तारखेक यशवंतपूर रेल्वे स्टेशनाचेर सांपळ रचून पुलिसांनी मोहन राज या बँक कर्मचाऱ्याक ताब्यात घेतलो। आयज ही एक बायल फसली। जर तिने सायबर विभागाक कागाळ करूंक नासली जाल्यार तिचे सयत हेर कितलीशीच बायलां ताच्या सापळ्यात आडकूंक शकताली। पूण हे बायलेन धाडस करून कागाळ केली म्हणून ती साल्वार जाली। फुडाराक तुमच्याय वांगडा अशे प्रकार घडपाक शकता, तेन्ना तुम्ही सादूर रावपाक जाय, इतलेच आमचें सांगणें। दुसरे वटेन पुलिशेनूय बायलांक सादूर रावपाचें आवाहन केलां। नोकऱ्यांचे हायस दाखोवन ऑनलायन पद्दतीन जावपी फ्रॉडाच्या भकीक पडचे न्हय अशें आवाहन पुलिसांनी केलां। तेच प्रमाण अशा नोकऱ्यां खातीर अर्ज करचे आदीं जायरातीची चौकशी करची। जर फसवणूक जाता अशी दिसता आसत तर रोखडोच पुलिसांक तशेंच सायबर विभागाक कळोवचें। सगळ्यांनी सादूरताय बाळगुची आनी सतर्क रावचें।